कळंगुटे जोसेफ आनी मायकलाचे पेटले. मायकलान खंय जोसेफाक मारलो. ताणें कळंगूट पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या. पार्टीच्या बॅनरा वयल्यान झगडी. मायकल म्हणटा जोसेफान बीजेपीचे बॅनर काडले. जोसेफ म्हणटा मायकलान परमिशन घेवंक नाशिल्लें. दोगांकय मातसो मार लागला. मायकलाक अटक करिना जाल्यार कळंगूट बंद करतले म्हूण जोसेफाचे सपोर्टर उलयतात. I have instructed my staff to remove the banners which were in front of St. Alex Church, that is for the Dolphin Circle, and behind St. Anthony Chapel. पण इथून कितें जालें तो काडटा आसतना मायकल येयलो आनी ताका मारूंक लागलो आमच्या स्टाफाक. आनी हांव पणजे गेल्लो. सो हांव पणजे वयतालो. सो तेन्ना हांव मागीर परतून येयलो मारता म्हणून. आनी जेन्ना ते मारता म्हणून जालें जाल्यार मागीर म्हाका तो परतून ताका मारून हांगा हाडलो डॉल्फिन सर्कल आशिल्लो. आनी डॉल्फिन सर्कल आशिल्लो हांव ताका थंयसरूच मेळलो गाडी घेवन. हांवें म्हणलें तूं कितें करता रे महबूब, आपणाक मारला म्हणून आनी आपूण तितल्यान मायकल उठलो आनी ताका दुखलो लागलो आनीक मारूंक लागलो. सो हांवें म्हणलें तूं कित्याक मारता रे ताका, तूं कोण काय म्हणून लागलो. मागीर तितल्यान मदें पुलीस येयलो म्हाका मातसो गट धरलो पुलिसान. आनी मागीर ताणें एक मूठ मारली आनी नकल डस्टर जालें ताका. ते नकल डस्टर नाच केले ताका. आनी तितले म्हणसर सगळे तो गुंडांक घेवन भोंवतालो. अबावट एटलिस्ट 20 कितें गुंड आसले आनी हांव एकलोच आसलो. हांवें म्हणलें तूं कसलीच खबर ना म्हणलें घालपाची. सो इतले प्रॉब्लेम जालो तो. दॅट्स इट. पूण ताका कोडिंग घालपाक और एडवर्टायजमेंट हे घालपाक कसलेंच परमिशन ना पंचायतीचें. नो म्हणून ताणें पंचायतीन एप्लिकेशन करूं ना वो कांय करूं ना. आमी कितें जालें जे कितें पंचायतीचे हेजेर आहा प्रॉपर्टीचे ते आमी काडटाले. हे बीजेपीचे पळय कार्यकर्ते आहात जावं बीजेपीचे MLA हो सदीत तेचें कामूच हे. हेच्या आदीय बी तेणें हो मोर्चा काडलेलो आमचेर. परत आमी तेतूच काल हाय मास्क घालतालो तेन्नाय आमचेर हे. आतां आयज तर पयशे जाले तेणें हात उखल्ला आमच्या कालांगूटच्या डेप्युटी सरपंचाचेर. आनी कालांगूटच्या डेप्युटी सरपंचाचेर हात उखला म्हणजे हे गांवच्या लोकांचेर हात उखल्लेले जाला. तेन्ना असो तर ताका तर अरेस्ट करिना जाल्यार फाल्यां आमी सगळो आख्खो गांव एकठांय जावन कालांगूट बंद करतले. कंप्लेन हांवेंनूय केल्ली आहा की फ्रस्ट्रेटेड पीपल, स्पेशली द लीडर ऑफ कलांगूट जोसेफ सिक्वेरा हो येयला थिंगा आनी आमचे पार्टीचे फ्लॅग काडपाक लागलो मनीस घेवन. लोकांनी ताका विचारलो तूं कित्याक फ्लॅग काडटाय. जेन्ना तुमची पदयात्रा जाली काँग्रेसची, तुमी इतले फ्लॅग घातले, इतले पोस्टर मारले, तुमचे कोणेच काडूंक ना. आयज जो काडपाक येयलो आनी डायरेक्ट तो आमच्या आंगार येयलो. आमी थिंगा विचारले म्हणून तेजे मनशाक विचारले म्हणून आंगार येयलो, धुकल्लो आनी मूठ मारपाचो प्रयत्न केलो. पळय हातीचेर मूठ मारले. हांवें हाडायल्यो ही हात सुजलेलो आहा म्हाजो. डॉक्टरान सांगलें क्रॅप बँडेज बांद आनी टॅबलेट दिल्ली. आनी तो हो आबूज जाल्लो की कोणा कडेन सांबडो ना आलो. तेजे फ्रेंडान कोणें धरलो ताका, पुलिसान धरलो आनी पुलिसाक घेवनूच पडलो हाला. हांवें कितें सेल्फ इंजरी केलें आनी मागीर लोकांक सांगता हांवें मारलो म्हणून. कोंगडचे लोक जाणा की हो आमदार जो आहा हो कोणाक भियेना पण एट द सेम टायम कोणाक मारिना. हांव इतली गॅरंटी दिता कलांगूटच्या लोकांक की 3 म्हयन्यांनी जे पंचायत इलेक्शन आसतले हिंकां सगळ्यांक घरा धाडटा. तुमकां जाय ते लोकांक तुमी निवडून हाडा. बरी पंचायत चलोवपाची, लोकल फ्रेंडली पंचायत आनी लोकलांक केअर करता, लोकलांक सांबाळता तसली पंचायत. तो जो तर 200 लोक हाडटा रस्त्यार जाल्यार आमी 2000 हाडटले. आनी सिटींग MLA केन्ना कोणाक मारिना. त्या 10 वर्सां काँग्रेसीन ह्या हल्ल्याचो निषेध केलो. लुईझीन म्हणटा बीजेपीचे आमदार पॅनिक जाल्या म्हणून कळटा. Frustration of the ruling BJP MLAs who have stooped so low that they went on assaulting the Congress supporters, Congress workers. When Mr. Joseph Siqueira went to question the MLA Sri Michael Lobo, his workers assaulted brutally Mr. Joseph Siqueira
And he was assaulted by none other but the MLA of the BJP party. This only shows the mindset of the BJP, its legislators, who are supposed to be a model representatives of the people. Here again, we strongly condemn this dastardly, brutal attack by the MLA on Mr. Joseph Sequeira and demand that the police takes immediate action, registers the FIR. Otherwise, it is the total collapse of law and order in the state of Goa. Bureau Report, Prudent. कोंकणी मराठी वाद केन्ना सोंपलो? दोनूय भयणी म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. राजभाषा कोंकणीच उरतली आनी मराठी सहभाषा. पणजे राजभाषा खात्याच्या विधानसभा कामकाज मार्गदर्शिकेच्या प्रकाशन सुवाळ्याक तो उलयलो. विधानसभेचें कामकाज पसून ह्या सरकारान इंग्लिशीचें कोंकणीन सुरू केलें म्हूण आदलो सभापती पंचायत मंत्री राजेंद्र आल्लेकार उलयला. राज्यात मनोहर पर्रीकाराच्या रुपान जेन्ना मुख्यमंत्री मेळ्ळो त्या वेळार पयले फावट अलीकडच्या काळात मुख्यमंत्र्यान कोंकणीन उलोवप हे सुरू जालें आणि त्यामुळे मंत्रिमंडळ किंवा वांगडी किंवा विधानसभेतले सदस्य सन्मानान कोंकणीन किंवा मराठीत उलोवंक लागले. सन्मानान पयलीं उलयताले पूण गिल्ड फिलिंगेन उलयताले. म्हाका येना इंग्लीश येना म्हणून उलयताले पण ते सन्मानान सुरू जालें. राजनबाब आर्लेकर ताणें कामकाजूच पूर्ण कामकाज जे आतापर्यंत इंग्रजीत असले सगळी टर्मिनॉलॉजी इंग्रजीत असली ती पूर्ण प्रयत्नांची अनेक जणांनी तुमच्यापैकी मदत केला तांकां कोंकणीतून सुरू केली आणि आमकां खरेंच कौतुक दिसूंक लागलें. आमी कोंकणी म्हणून स्विकारलेली आसा. मराठीक आमी सहभाशेचो दर्जो दिल्लो आसा, समान हक्क दिल्ले आसा. त्यामुळे त्या वादान कोण कोण वचपाचो अजूनही प्रयत्न करतात करचो. कोंकणी आणि मराठी ह्यो दोनूय भाषा भगिनी आसा. सरकार आपले दिसचे जाल्यार त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान त्या राज्याच्या भाषेत उलोवंक जाय. कायद्याची खंयच अडचण नाशिल्ली. अडचण आशिल्ली ती आपल्या मानसिकतेची. ती मानसिकता ते मनांतली इच्छा जर आमी व्यवस्थित केली जाल्यार सगळें आमकां व्यवस्थित मेळूंक शकता अशें दिसल्या उपरांत लागलीच हांव कामाक लागलो आनी मागीर त्या वेळार ते सगळे राजभाषा जे आसा तांचे संचालनालयाचे प्रमुख बाकीचे सगळे अधिकारी ह्या क्षेत्रांतले जाणकार आसात तांचे कडेन उलोवप केलें आनी हळूहळू एखादो शब्द मेळटा काय पळयल्यार ज्या वेळार थंयसर मिकी पाशेकर सारको मनीस उठून उबो रावन आतां हो प्रस्ताव मांडटा अशें म्हणपाक लागलो त्या वेळार म्हाका दिसलें की हांवें केल्ल्या कामाचें चीज जालें म्हणून. आनी हे शब्द जे आसात एक फावट आमी रूढ करपाची गरज आसता, वापरपाची गरज आसता. ते पयस आसतात अशें न्ही. ते शब्द आमी वापरपाक लागले आनी मागीर लक्षांत आयलें की आमी सगळेच जाण आमची भास आसा त्या भाशेंतल्यान कामकाज करूं शकतात. घेऊ एक ब्रेक.